नमस्कार. आयच्या राउंड टेबलाचेर तुमकां सगळ्यांक येवकार. विशय आसात सदां भशेन खूब आनी आमचे चारय एडिटर आसात आमचे बरोबर. किशोर नायक गांवकर, पांडुरंग गांवकर, जॉयल अफान्सो, सुयश गावणेकार. आनी म्हाका दिसता पयलो इश्यू जो आसा ऑब्वियसली जाचेर गोंयभर सध्या चर्चा चल्ल्या ती म्हळ्यार कोमुनदादीच्या जमनींचेर अतिक्रमण म्हणया, इल्लिगल म्हणया, इरेग्युलर म्हणया, कितें म्हणया, जी बांदकामां आसात ती सरकार कायदेशीर करपा खातीर कायदो हाडपाक सोदता. हें कॉन्स्टिट्युशनली कितलें जावपाक शकता, प्रॅक्टिकली कितें जावपाक शकता, आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट जेन्ना इलेक्शनाक 6 म्हयने आसतना अशी घोशणा येता तेन्ना ती इलेक्शन मेरेन जावपाक शकता काय कितें. सो सुयश बाब, सुरवात तुजे कडच्यान करता. कोमुनदाद हो तुज्या जिव्हाळ्याचो विशय, सो त्या विशया वयल्यान हांव सुरवात करता. हें सरकाराक करप शक्य आसा, कितलें शक्य आसा, आनीक संविधानीक दृश्टींतल्यान हें जातलें काय कितें. कोमुनदादीचो विशय आता झालं कशें 2000 आनी 2014 अशे 2-3 वेळार हे प्रयत्न जाले. म्हणजे एक ताका प्री डेट फिक्स करून रेग्युलरायज करप कन्स्ट्रक्शनाक, आनी दोनूय जे एटेम्प्ट जाले जे पर्रीकार आसतना जाले. अमूक एक ताका कट ऑफ डेट घालप आनी ताजे पयलींची कन्स्ट्रक्शन आसा ती इल्लिगल म्हणप. पुणून 2 डेटी जावन गेल्यो. आतां 2023 पावले तरी तो कन्स्ट्रक्शनाचो जो इश्यू आसा आमी फाटल्या हाका ते उलयल्यात की गोंयांत अनऑथरायज कन्स्ट्रक्शनां ही बंद जावंक शकनात. कारण लोकल गव्हर्निंग सेल्फ गव्हर्निंग बॉडीज ज्यो आसा आनी गांवचे वॉर्ड लेवल जावं घरां लोक जो आसा तांचो कंप्लीट डिस्कनेक्ट जाला. रेवेन्यू वायज, एडमिनिस्ट्रेशन वायज तांकां कांयच कनेक्ट नाशिल्ल्यान खंय कोण घरां बांदता, खंय वाडयता, खंय कितें करता, एक्सटेन्शनां करता, एनक्रोचमेंट करता, हाजेर लोकल संस्थांचो कांयच लिंक ना. तांकां तें कळूंकूय शकना. ताका लागून हो अनऑथरायज अथवा इल्लिगल कन्स्ट्रक्शनाचो जो विशय आसा कितल्योय कट ऑफ डेटी घालूंक गोंयांत जो पर्यंत स्थानीक स्वराज्य संस्था आपले ऑटोनॉमी बिल्ड करून ताची चॅक्स अँड बॅलन्सीसाची यंत्रणा उबी करना तो पर्यंत तें जावचें ना. फॉर एग्जाम्पल कोमुनदादींनी आज कितें जालां, कोमुनदादीक एका तेंपार पुर्तुगीज काळाक जेन्ना त्यो कोमुनदादी आयल्यो तांकां रेवेन्यू सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम आशिल्ली. त्यो एग्रीबॉडीज आशिल्ल्यो. थंय कोण फार्मींग करताले, काजूक रोयताले, कोण मळे घालताले, तांचो ताका रेवेन्यू येतालो. पुर्तुगीज गव्हर्मेंटान तशी वेवस्था केल्ली. आतां कशें जालें, कोमुनदादी कश्यो सर्वायव जातात, तांणी आशिल्ले प्लॉट विकल्यात आनी त्या प्लॉटांचेर जो तांकां रेवेन्यू आसा तो ते एफडी दवरतात आनी तो एफडी दवरून ते जण घालतात केन्ना, प्रोवायडेड तो एफडीचो इंट्रस्ट तांचो एडमिनिस्ट्रेटीव खर्च काडून समजा उरलो जाल्यार तो जण पावता. आतां एडमिनिस्ट्रेटीव खर्च फॉर एग्जाम्पल एक बांदोडेचें हांव केसी घेता. बांदोडा कोमुनदाद तुमी पळोवशी रायट फ्रॉम नवो बस स्टँड टू इंजिनियरींग कॉलेज तेवटेन कोन्या बिन्या सगळी बांदोडा कोमुनदाद. पूण आज तुमी पळोवशी त्या हायवेचे कडेक सगळीं एनक्रोचमेंटां कोण टॅनंटाचे जे राखणदार आशिल्ले थोडे तांणी एनक्रोच केल्यात, थोडी मायग्रंटांनी एनक्रोच केल्यात. इंजिनियरींग कॉलेजीक जी जमीन दिल्ली एका तेंपार कोमुनदादीन ताच्या इंट्रस्टाचेर आनी ITIच्या जमनीच्या इंट्रस्टाचेर ती कोमुनदाद सर्वायव जाता. अशे परिस्थितीन समजा एक कोणें तरी एनक्रोचमेंट केलो कोमुनदादीचे जमनीचेर, ती केस फायट करतलो जाल्यार त्या कोमुनदादीक रेवेन्यू जाय. ती केस फायटूच करूं शकना कोमुनदाद. आदोगादा पयशे कोण दितलो, तांकां रेवेन्यू खंयचो. सो एनक्रोचमेंट केलो जाल्यार ती काडप कशी, कोमुनदादी कडेन सेल्फ ते कंट्रोल करपाचें मेकॅनिजमूच ना. सो कोमुनदादीक जो पर्यंत आवय बाब कोमुनदाद आपली ऑटोनॉमी, फायनान्शियल ऑटोनॉमी जो पर्यंत ती सिस्टम उबी करनात तो पर्यंत सरकार अथवा मायग्रंट तांच्यो जमनी खायत रावतले. ताका कांयच उपाय ना. सो आतां मदीं असो विचार आयलो की सगळे जाणकारांनी त्यो जमनी वांटून घेवच्यो. पूण जाणकारांनी जमनी वांटून घेवपाकूय लिमीट आसा. कोणाक जाका जमीन ना स्वताची, जाका घरदाराक जमीन ना ताकाच ती दिवपाक शकता अथवा ती पब्लीक पर्पजाक दिवप. अश्यो गजाली कोमुनदाद कोणा आसता. सो ती कोणाकूय जमीन दिवपाक मेळना जो पर्यंत ताका सिंगल मालकी येना
तो पर्यंत ती कोमुंदादीची जमीन कोणूच राखचो ना. कोमुंदादीची जमीन न्ही ती. एनक्रोच केला जाल्यार पर्सनल आसत जाल्यार कोणूय एविक्शना वता, झगडून बिगडून बाउन्सर हाडून काडूंक वता. कोमुंदादीची जमनीचेर एनक्रोच केल्यार कोण काडूंक वतलो? 4 जाणांची रासवाळाची जमीन ती. तिका आवय बापूय ना. बरं, ऑन दॅट पॉयंट देन किशोर प्रश्न येता की मागीर कॉन्स्टिट्युशनली जमीन कोमुंदादीची. आता कांय विरोधी पक्ष तर ही जो कल्पना मांडल्या सरकारान अजून पर्यंत काय विधेयक आयिल्लें ना. विधेयक म्हणटा सरकार तयार करतलो म्हणून. कांय विरोधी पक्ष सध्या हाका भूमिपुत्र 2 म्हणपाक लागल्यात. कायद्याच्या दृश्टींतल्यान, संविधानाच्या दृश्टींतल्यान हे एका झटक्याक एक विधेयक हाडून जावंक शकता काय कितें? मुळात एक गजाल म्हाका दिसता सुयशान बऱ्या तरेन कोमुनिदाद आनी जे कितें एन्क्रोचमेंट जाला तो विशय बऱ्या तरेन समजून दिला. एक विशय आमी समजून घेवपाक जाय जो अजूनय म्हणजे गोंय मुक्त जावन 62 वर्सां जाल्ल्या उपरांतूय तो विशय अजूनय चर्चेक आसा. तो म्हटल्यार कोमुनिदाद हो विशय हो भारतीय कायद्याच्या अखत्यारीत येवं शकता काय. अजून मेरेन तेचेर चर्चा आनी तेचेर हें सुरू आसा, कारण तो एक स्वतंत्र विशय. भारतीय जेन्ना आमी मुक्त जाले आनी आमी भारतान गोंय जेन्ना भारतान आस्पाव जालो तेन्ना ऑटोमॅटीक कोमुनिदाद संस्थेचो ताबो हो भारत सरकारान म्हणजे गोंय सरकाराच्या अखत्यारीन येयलो. आमी एक गजाल समजून घेवंक जाय प्रमोद, ती म्हटल्यार पयलीं भाऊसाहेब बांदोडकराचें सरकार येयलें, मागीर शशिकला ताईचें सरकार येयलें. जेन्ना काँग्रेसचें सरकार येयलें तेन्ना पयलें एमेंडमेंट कोमुनिदाद कायद्यान जालें आनी तें सुद्दां कोणी हाडलें? शेख हसन हरुणान तें एमेंडमेंट हाडलें. कित्याक हाडलें? तर वास्कोतले जे जुवारीक लागून जे कामगार येयल्ले, ज्यांच्यांनी त्या कोमुनिदाद जमनीन झोपड्यो बांदल्यो, तांकां लिगल हें दिवपाक म्हणून पयलें एमेंडमेंट येयलें. म्हणजे गोंयांत कोमुनिदादीचे एमेंडमेंट येयलेच मुळात मायग्रंटांक आदार दिवपाक, आनी ती परंपरा आतां मेरेन सुरूच आसा. आतां आयज मुख्यमंत्र्यान जो स्टेटमेंट केला तो खरो म्हणजे सरप्रायझींग स्टेटमेंट की कोमुनिदादीन म्हणटा तो 70-80% गोंयकारांचीच घरां आसा. हो आतां खंयसून सोद मुख्यमंत्र्यान काडला तो म्हाका त्याला कळना. आय एम रेडी टू चॅलेंज दॅट स्टेटमेंट. म्हणजे डेटाच ना म्हणून डेटा सरकार म्हणटा इतलो डेटा आहा म्हणून. गोंयकारांनी कोमुनिदादीन एन्क्रोचमेंट करपाचो प्रश्नूच येना. जसो सुयेशान सांगलो तसो. म्हणजे हांगासर तूं गांवकार जरी आसलो आनी जणकार जरी आसलो, तुज्या कडेन जो मेरेन घर आसा तूं थंय जमीन घेवं शकना. मागीर कोण तरी गांवा भायलो येवचो पडलो. त्या गांवा भायलो येवन तेंच्यांनी सांकवाळ आतां झोपडपट्टीन खंयचो गोंयकार सोदतलो काय मुख्यमंत्री? आनी कुशीक बसला मॉविन गुदिनो आनी स्टेटमेंट करता CMO. म्हणजे कर्म भोगो तकलेर मारपाचें काय खंय मारपाचें तेंच कळना. हांव म्हणटा पळय, तुमी इतलीं वर्सां तांकां पालव दिलो, वोट बँक तयार केली. आमी मुख्यमंत्र्यान स्टेटमेंट केलो तो पळयलो. त्याच कार्यावळीक मॉविन गुदिनो कितें उलयलो हें कोणें आयकोंक ना. मॉविन गुदिनोन सरळ इनडायरेक्टली धमकी दिल्या CMाक हें जावकूच जाय म्हणून. आपली पयलीं पासून मागणी भूमिपुत्र बिल सुद्दां हो मॉविनाचोच ब्रेन गेम. त्या वेळार मॉविनाक तांणी विरोध करूंक ना, कित्याक इलेक्शन आसलें, इलेक्शन जिखलें तशें भूमिपुत्र गेलें हेतून. सो हे सगळो जो विशय आसा पळय, कशें आहा कितलींशींच वर्सां गोंयांत येवन रावलेल्या मनशांक खंय तरी थाकाव मेळोंक जाय. पूण पयलीं गोंयकारांक दिया मरे, आमच्या कुळ मुणकारांक पयलीं दिया मरे अधिकार. तो पयलीं दिया. ते 100% नीज गोंयकार, कूळ आनी मुणकार हे 100% नीज गोंयकार, तेंचो पयलीं आंकडो 0 करा आनी मागीर चला कोमुनिदादी. ह्यो गेमी ज्यो आसात पळय इलेक्शनाच्यो त्यो बंद करच्यो. इलेक्शनाच्यो गेमी बंद करच्यो. जॉयल, बिफोर आय गो टू पांढरे, हांव परत त्या मुद्द्याचेर येता. द कॉन्स्टिट्युशनल व्हॅलिडिटी ऑफ इट अँड सेकंड अगेन द डेमोग्राफीक इशू. डेमोग्राफीक इशू आय थिंक इज गोइंग टू बी द मोस्ट इमोटिव्ह इशू इन दिस आस्पेक्ट. हाऊ डू यू लुक एट बोथ दिस? Constitutionally, lawyers, the legal fraternity, have reacted very negatively, saying that this is outside the constitution and this could be anytime challenged. Number one. Second, because the government is not the owners of these properties. Yeah. They have only the administrative tutelage. So, if you have only administrative controls, there is no way you can actually decide on doing such a thing. Secondly, आम्ही पहिले ऑन फेज 1 भूमिपुत्र झाले तेन्ना ही सेट भूमिपुत्र 2. हांव म्हणटा विरोधी पक्ष म्हणटा. सो भूमिपुत्र 1 जाला तेन्ना आमकां कळिल्लें सारकें वॉट इज पिपल्स फीडबॅक ऑन दीस कायंड ऑफ डिसिजन्स. आनी मातसो आमकां एक गव्हर्मेंटाक तरी मातसो हें आसूंक जाय आशिल्लो की सी पीपल वील रिएक्ट नेगेटिवली म्हणून. पूण तरी आसतना हेणी आतां आयज कॅबिनेट डिसिजनाक तरी CMान म्हणलां की आमी हेजेर विचार करता. सो दॅट मिन्स दे आर टेकिंग स्टेप बाय स्टेप, दे आर मुवींग इन दॅट डायरेक्शन, लुकींग एट हाव पीपल आर रिएक्टिंग. Absolutely absurd, and it is completely towards an electoral kind of a gimmick where vote bank politics खातीर हें करपाचें चल्लां म्हणून सारकें कळटा clear, because at this point in time I don't know what was the need for this.
एट दीस पॉयंट इन टायम सडनली तुमी उठता आनी कोमिंदाचो इश्यू काडटा म्हणल्यार देर वॉज नो डिस्कशन ऑन दीस, देर वॉज नो डिबेट ऑन दीस, देर वॉज नथींग. And suddenly CM gets up and makes a statement saying that we are going to regularize. Very absurd. पण इशू हो आसा भूमिपुत्र पार्ट 2 काय कोमुंदाद पार्ट 1 काय सुयशान सांगलें तशें कोमुंदाद पार्ट 4 तो काय कोमुंदाद पार्ट 5. ना हांव तसो सुयेशान जें मत मांडलां तें सारकें आसा आनी किशोराच्या दोनूय मता कडेन हांव सहमत आसा. फक्त एक बारीकशें करेक्शन सुयशाच्या म्हणण्या प्रमाणे की भायले जे लोक येवन तेंच्यांनीच कम्युनिटात हडप केली. म्हाका याद आसा आमचो एक सिव्हिल ऑफिसर 2 इन्क्वायरी करतालो. त्यांनीच मडगांवची झोपडपट्टी जी आसा मोती डोंगराची ती कम्युनिटात लँड ती भायल्यांनीच ग्रॅप केल्ली आसा. तेजी इन्क्वायरी तेणीच केल्ली आनी सेरुलाच्या स्कॅमाची इन्क्वायरी तेणीच केल्ली. ह्या दोनूय गजालींनी वेगवेगळे कडेन एक गजाल स्पश्ट जाली की मडगांवची जी सगळी एन्करेजमेंट आसा कम्युनिटाची ती परप्रांतीयांनी केल्ली, भायल्यांनी, गोंया भायल्या लोकांनी. सेरुलाची जी आसा ते गोंयांतलेच ऑफिसर म्हण आनी कोण पुलीस म्हण गव्हर्मेंट म्हण अशे वेगवेगळे लोक ज्युडिशरी सिस्टम इतले लोक. सो हे दोनूय तरेचे लोक आसा. कम्युनिटात हडप करपी लोक दोनूय तरेचे आसा आनी इल्लिगली कम्युनिटाच्या कमिटी ज्यो आशिल्ल्यो तेंच्यांनी इल्लिगली ह्यो जमनी फ्रॉडलंटली विकलेल्यो आसात. मोठी मोठी स्कॅमां जाल्ली आसा. सेरोलाचे स्कॅम तर तो ऑफिसरान म्हाका याद आसा स्टेटमेंट केलो 2012-13 केन्ना तरी की इतले व्हडले स्कॅम भारतांत सुद्दां जावंक नासले अशे तरेचे स्कॅम ते म्हणजे सिस्टमॅटिकली जमीन हडप केल्ली आसा जी गांवकारी जमीन. जो किशोर ताचेर बरेपणान त्यांनी एक दिवाळ्यांकडे बरो लेख बरयला की ती सुयेशान जशें म्हटलं ती जमीन कोणाक बेश्टीच कोणाक घेवंक मेळना ती, पूण ती जमीन फ्रॉडलंटली विकलेली आसा आनी घेतलेली ह्या लोकांनी. सो हे दोनूय कडले लोक जबाबदार आसात. आतां CM जे म्हणटा आनी माविन जे म्हणटा, माविनाच्या इलेक्शना टायमार स्टेटमेंट आयिल्लो की तुमकां आपूण ज्यो तुमची घरां आसा इल्लिगल ती लिगल करपाचो आपलो प्रयत्न आसा हे तेजें स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड केल्लें. कुट्टाळेच्या एका सभेन तिणें ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट केल्लें आनी काल CMाक तिणें आपल्या मतदारसंघान व्हरून जे उलोवपाक लायला. CMाक म्हाजो एक प्रश्न आसा की सत्तरी, काणकोण, पेडण्या, धारबांदोडा, सांगे, केपें ह्या सगळ्या म्हालांनी मूळ गोंयकार जे आसात दोन तरेच्या, एक जो आदिवासी जो फॉरेस्ट रायटाच्या अंडर आसा जो आतांची 10,000 एप्लिकेशनां पेंडींग आहा, एक दुसरो गोंयकार मूळ गोंयकार ज्याची घरां महसुली जमनीन किंवा फॉरेस्ट लँडान आसात जी लिगल जावना, आयज मेरेन जावना, खंय मोकासदारी आसा आनी कितें कसले तरेची हें आसा. त्या लोकांचो विचार तुमी केन्नाच करूंक ना मरे आयज मेरेन कोणीच. आनी सडनली तुमी आतां गोंयच्या मुक्ती 60 वर्सां उपरांत तुमी ज्या भायल्यान रावल्या त्यांचो तुमकां इतको पुळको आसा की त्यांच्या खातीर तुमी लँड एक्ट एमेंड करपाक सोदतात. हांव कितें म्हणटा, किशोरान जशें म्हटलां पयलीं ज्या गोंयकारांचो प्रश्न निकालात काडा, जे मुणकार आसतले किंवा जशें 70 ते काणकोण मेरेन जी लँड आसा थंय जे गोंयकार रावल्ले आहात तुमच्या जमनीचे सरकारी जमीन अशी न्ही ती मूळ तेंचीच जमीन, फक्त सरकारान ती आपल्या नांवार लायल्या त्या काळान. सो हे पयली प्रश्न मिटयात आनी मागीर तुमी कम्युनिटाच्या विशयार लोक पयले आयले, सरकार मागीर आयले. करेक्ट प्रमोद. इश्यू कसो आसता जाणा प्रमोद, हांगा महाराष्ट्रान एक सिस्टम हाडली. आतां धारावी ते कितें करता, थंय बिल्डर घाला. तो बिल्डर ती लँड सगळी घेता, ते क्युबिकल्स आसता तांकां बांदून दिता, झोपडपट्ट्यांक उरिल्ली सगळी आपली जमीन करता, तो थंय प्रोजेक्ट काडटा. सेम प्रोजेक्ट हांव एक सांगता तुका, एक थोड्या वर्सांनी गोंयांत येतले. कारण गोंयच्यो झोपडपट्ट्यो ज्यो आसात त्यो सगळ्यो अर्बन एरियांनी, प्रायम रियल इस्टेट एरियांनी आसात आनी ताजेर सगळ्या मोठ्या दिल्लीच्या आनी मुंबयच्या ही मोडस ऑपरेंडी तांचो दोळो आसा. सो अनलेस एंड अंटील ती टायटल तूं क्लियर करना, कोमुंदादी कडल्यान काडून तें टायटल कशें तरी सरकारा कडेन अथवा त्या झोपडपट्टीवाल्यां कडेन घेवप आनी तांकां त्या क्युबिकलांनी शिफ्ट करप बांदून दिवन गरजेक, आनी उरिल्ली ऑलमोस्ट 70 to 80% लँड त्या बिल्डरान घेवप. जुवारी हो मोठो फॉर्मुला, कारण जुवारी कडेन कितें चल्लां आमकां खबर आहा. जुवारी एग्रोचें रियल इस्टेटीक कशें कन्वर्जन जालां तें सरकारी जमनीचें, तीच कोमुंदाद लँड ताका तेकून. सो चिमला, जुवारी, थंय फुकट नगरी म्हापशां जावं ती जुवारी जावं ते मोती दोंगर जावं, हांगा फुडें हे सगळे दिल्ली आनी मुंबयचे मोठे बिल्डर येवन झोपडपट्ट्यांचे थंय रियल इस्टेटी उबी करतले आनी थंय ती क्युबिकलां सगळीं गोंयकारांक फ्लॅट मेळचो ना पूण भायल्यांक सिंगल बेडरूम फ्लॅट मेळटले. हांव ह्या मुद्द्याचेर येता, डेमोग्राफी. आज जेन्ना सरकारच ह्या दिशेन वचपाक पळयता, आमी जर आतां बीच बेल्टा जर गेले जाल्यार म्हाका दिसता आमी सगळे जाण हिंदी उलोवपाक लागल्यात. आमी मार्केटांत वचूनय सगळे जाण हिंदी उलोवपाक लागल्यात. पसऱ्यार वचपाचें तर म्हाका दिसता सगळ्यांनी बंद केलां. पसरू म्हणटा आतां सांगल्यार आतां भुरग्यांक सांगचें पडटलें पसरू म्हळ्यार कितें तें. ह्या परिस्थितीन भितर आमी पावल्यात. आनी कांय वर्सांनी कायदेशीर आशिर्वादान
प्रशासकीय आशिर्वादान गोंयकार आपल्याच भुंये भितर मायनॉरिटी जातलो. जालो. हांव पूर्ण दाव्यान सांगता प्रमोद, गोंयकार मायनॉरिटी जालो. गोंयकाराचे कोणाक काय पडोंक ना. आतां जशें पांडुरंगान सांगलें की 62 वर्सां जालीं ते सत्तरीकार थंय रेव्हेन्यू आनी त्या फॉरेस्ट जमनीचो विशयाचेर झगडटात. कूळ मुणकाराचो विशय आतां कितलींशींच वर्सां जालीं थंय पेंडींग आसा. आनी हेंच्यो बडायो कसल्यो तर ह्या लोकांक तेंची घरां अधिकृत करपाची. कित्याक तर ती एक गट्टा मतां. आमी आयज 5 जाण हांगा बसल्या टेबलार, 5 जाणांची मतां कोणाक पडटलीं हें कोणूच सांगूं नजो. तेंची 100, 1000, 2000 मतां कोणाक पडटलीं तें कोणूय सांगूं शकता. तर तांकां तो फावर करतले काय आमकां फावर करतले? गोंयकार गेलो फोंडान, गोंयकारांचे तांकां कांय एक पडलेलें ना. गोंयकार मायनॉरिटीन येयल्लो आसा. जरी आमी सेन्ससान आनी कितल्योय बडाय मारल्यो की गोंयकार कितले आसा बाबा, 14 लाखांतले समजा 9 लाख, हेर ते आसात. हे 9 लाख कोणा वाटेन रावतले ते कोण सांगूं येना. पूण ते कोणा वाटेन रावतले ते बोल्सान घालून भोंवतात. सो किंमत कोणाक दितले राजकारणी, तुका काय तांकां? हाजे फाटल्यान एक इंट्रस्टींग कारण आहा अजय. गोंयकार जेन्ना मतदान करता तेन्ना गोंयकार आपल्या भुंयेचो विचार करून करता, आपल्या परिसराचो विचार करून करता. ताका ताजी एक ह्या मातये कडेन नातें आसा, ह्या संस्कृती कडेन नातें आसा आनी ताका खंय तरी लागता. सो त्या खातीर किशोर आमी सगळे जाण एकगट्टा मतदान करपाक शकनात. पूण जो भायल्यान आयला ताका कांय पडून गेल्लें ना. ताजे निकश वेगळे आसात, ताजी गरजो वेगळ्यो आसात, ताजी प्रायोरिटीज वेगळे आसात. सो हें जें मतांचें राजकारण आसा, किशोर म्हणटा गोंयकार मायनॉरिटी जालो म्हणून. आमी आमच्याच मदीं मायनॉरिटी आनी मेजॉरिटी करत उरले आनी आमी सारके एकगठ्ठा मायनॉरिटी जाले. यू एग्री विथ दीस? वन पॉयंट वीच आय डिसएग्री प्रमोद इज, तूं म्हणटा न्हू आतां आमी गोंयकार आनी आमी भुमी खातीर झगडटा, आमी अशें करता मातशें लागता केन्नाय कितें जाता तेन्ना. लागता. पूण इलेक्शना वांगडा तुका कितें दिसता? वेन इट कम्स टू इलेक्शन्स मागीर तुका कितें दिसता? आर यू रियली वोटींग कीपिंग दॅट सेंटिमेंट इन मायंड, or are you just voting for some other interest? Whose interest you are voting? Are you genuinely voting keeping in mind your interest for Goa or the welfare of Goa or welfare of Goans? You're not. आमकां फाटली कितलीच इलेक्शन आमकां कळ्ळां हेजेर की आमच्योय प्रायोरिटीज बदलल्यात. आमच्योच प्रायोरिटी बदलल्या. आमी आतां तांकां म्हणटा भायले आनी तांची वोटां घेतल्या म्हण. गोंयकारांची वोटां घेवंक ना. गोवन वोट्स हॅव नॉट बीन बॉट. It's a clear trend that money power plays a big role in election. पण हे पडटा तुका. तो म्हणटा गोंयकाराकच जर पडून गेल्ले ना आतां कितें घडटा ताचें, आमचे लोकप्रतिनिधी कशे पडून गेल्ले आसतले? तो एक मोठो कॉम्प्लिकेट म्हणजे विशय तो आता. म्हणजे कशें तो सॉर्ट आउट करपाचो. कारण आतां पळयलां की आरजी म्हणजे ज्यो रिजनल पार्टी आशिल्ल्यो सोंपल्यो सगळ्यो. एक MG उरल्या आनी एक RG उरल्या. सो ताका सुद्दां आतां जे तरेन ते टार्गेट करपाक लागल्यात. म्हणजे अशें दिसता की मनी पावर आसा तितून, पूण पॉलिटिकल ज्यो शक्ती, राजकीय शक्ती ज्यो आसा आमच्या गोंयांतल्यो त्यो गोंयकारांक तिगाव धरपाक दिनात. तांकां नॅशनल पार्टीच्या अंडर रावन हें सगळें करता. रिजनल पार्टी नाका आनी गोंयकारूय नाका. सो हें क्लियर कट म्हणजे सिग्नल सगळ्यांक वचपाक जाय अशें तरेन राजकीय शक्तींनी सद्या आपली फिल्डींग लायिल्ली आसा. आनी हे किशोरान हांव एग्री आसा तिगाय हेजे पॅनलिस्टां कडेन की गोंयकारांक व्हडलोसो व्हॅल्यू उरोंक ना अशें. जोयल वेगळो स्पश्ट काडटा. जोयल म्हणटा गोंयकारांनीच आपलो वालोर कमी करून घेतला, आमीच दाखयला की आमकां व्हडलें पडून गेलें ना म्हणून. तांकां कित्याक पडून वतलें? गोंयकारां म्हणच्या पेक्षा आमच्या पॉलिटिशियनांनी हें केलां. तांकां खबर आसा की आपली जी वोट बँक आहा ती ह्या सर्टन झोपडपट्टींनी आसा. गोंयकारांचे व्हडलेशें कांय पडलेलें ना. साश्टी तिसवाडीन म्हण, साश्टीन म्हण, मुरगांव म्हण किंवा फोंड्या म्हण, ह्या 4-5 कडेन ज्यो ह्या आसात मेजर राजकीय पार्टी शक्ती ज्यो आसात हय थंयसरल्यान ते येता. सो आमची व्हडली किंमत उरोंक ना. तेजें सारकें हें आसा की गोंयकारूय. पूण 70 सारक्या दोनूय मतदारसंघान, एका मतदारसंघान 5000 मतां, दुसऱ्या मतदारसंघान 6000 मतां आर्जीक पडलीं 70तलीं. ही इमॅजिन करूं शकता कोण? म्हणजे गोंयकार आपल्या पद्दतीन प्रयत्न करता पूण ताची ताकद कमी पडटा. कारण ती विनींग वोट्स जी आसात ती ह्या बॉल्सान घालून भोंवतात. ते डेमोग्राफीक स्प्लिटअप कशें जाणा एक्चुअली. तूं आतां BJPचे समजा स्किमी पळोवची. खंयच्योय BJPन आतां एका CMन सरळ विधानसभेत सांगलें हय आमी स्किमी हाडल्या त्यो आनी आमी ताजो आमच्या पार्टी खातीर वापरून घेतले. तुमी सरकाराचें म्हणा नाल्यार कितें म्हणा, आमी हाडले. पूण तांचे तर तूं स्किमीची पळोवची, ती DSS, गृह आधार आनी कितें, ऑलमोस्ट बेनिफिशरीज टच अरावंड 4,25,000. वेन यू से 4,25,000 बेनिफिशरीज एक्चुअल पीपल म्हणजे ज्या घराब्यांक
आनी ज्या लोकांक त्यो कॅटर करता स्किमी इज ऑलमोस्ट अरावंड 12 to 13 lakhs. जेन्ना 3.5 लाख कुटुंबांनी तूं पावता म्हणजे 12 ते 13 लाख ताजेंडर कवर जालो. लोकसंख्ये मेरेन पावता. प्लस गोंयाक 60,000 एम्प्लॉई 60 ते 62,000 प्रत्येक 25 मनशां फाटल्यान एक सरकारी एम्प्लॉई. सो प्रॅक्टिकली तूं मायग्रंट एक 8 ते 10% सुद्दां काडून उडय गोंयचे. 90% गोंयकार उरलो. पूण त्या 90%क एक तर थंय सरकारी कर्मचारी आसा त्या घरांक नाल्यार एक तर त्या घरांक स्कीम आसा. आनी मोमेंट देर इज स्कीम अथवा गव्हर्मेंट जॉब तो मनीस सरकाराच्या अगेन्स्ट आवाज काडना. आमी कितले फावटी न्यूज करपाक करतात सरकाराचें हें चुकलें तें चुकलें. आमकां कॅमेराचेर एकटो मनीस बायट उलय दिना. फाटल्यान सांगता हो इश्यू जालो म्हणून. कॅमेराचेर बाबा उलय म्हणल्यार तो आपलें तोंड दाखयना. कित्याक ताज्या घरां एक तर स्कीम आसता नाल्यार एक तर सरकारी जॉब आसता. आमच्या खांद्यार पूण सुयश मारता. पूण सुयश काल सरकारांतलो एक मंत्रीच कॅमेरा मुखार उलयलो आनी ताणें पांडुरंग आपली वेदना सांगली की सीएमाच्या म्हऱ्या वचून आपल्या अगेन्स्ट कशे तुगेले लोक कान भरताले, आपली अगेन्स्ट कशे तरी तुगेले विक्टीम कोण असो डावट पडटा म्हाका. गोंयकार काय मंत्रीच विक्टीम मोडा भितर गेलो काल. गोविंद गावडे नॅशनल गेम्साच्या फंक्शना भितर. ही जी वेदनादायी तागेलो जो हे कल्लोळ आसा मनांतलो तो आयकून पांडुरंग बाब तुका कितें दिसलें? म्हाका अशें दिसलें की गोविंद गावडेन सांगपाक सोदता की सीएम कोणाचें आयकता. अशें नेवी ताका हिंट दिवपाचें आशिल्ली की सीएम कोणाचें आयकता. आयकोंक जायना अशें ताका म्हाका सांगपाचें आसलें हेतू तेजो. सीएमाचे कान आनी दोळे उगडे आसपा जाय न्ही. मंत्री बंद कर म्हणून सांगता. आनी सीएम म्हाका सीएमाचे कान दोळे उगडे आहा म्हणून गोविंद गावडे आजून आहा. नाजाल्यार ते केन्नाच चेंजीस जावपाचे. जे तरेन ते विरोधकांनी ताका जे टार्गेट केल्ले फाटले कांय म्हयने जर आमी पळयले जाल्यार खंयचीय पार्टी या खंयचोय सीएम एक्शन कितें तरी घेवपाचो. म्हणून म्हाका दिसता की सीएम ताका चडच कितें म्हणटा चडच कानान दोळे उगड्या म्हणटा. चडच कानान दोळे उगडे. तूं म्हणटा सीएम ताचेच आयकता दुसऱ्यांचे न्ही. हय. पूण ते व्हेरी इंट्रस्टींग आसा की हे सरकारा भितर की आतां जर जोक्साचो पार्ट सोडलो जाल्यार की ह्या सरकारा भितर अशे लोक आहा अशें गोविंद गावडेन दाखोवन दिले की ते लोक एकामेकाचेच हे करपाक सरकारा भितर विरोधी पक्ष करपाकूच बिजी आहात ते एकामेकाचे. अशें म्हाका दिसता गोविंद गावडेक सुचोवपाचें आशिल्लें अशें. हय सरकारा भितरूच विरोधी पक्ष आसा. विरोधी पक्ष आसा. हय. सो जॉयल हो जो पेन आशिल्लो एका मंत्र्याचो जो ताणें उघडपणे आपल्या भाशणा भितर उलोवन दाखयलो ते आयकून तूं इमोशनल बी जालो? ना इमोशनल जावना. पण सी वॉट हॅपन्स प्रमोद इज बिफोर द नॅशनल गेम्स एक बरोचसो दबाव आयलो, प्रेशर आयलो हेजेर स्पोर्ट्स मिनिस्टराचेर की हे फेल जायत काय म्हणून. कित्याक इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी जावंक ना. लास्ट मिनट देखून हडपड जाली. हिंगा धांवताले थिंगा धांवताले. आनीक एकोमोडेशनाची देखून कांय गोश्टी जाग्यार पडूं नाशिल्ल्यो. सो देर वॉज अ लॉट ऑफ प्रेशर एंड एमिड्स दीस प्रेशर ही वॉज थिंकींग दॅट ही वूड बी द टार्गेट. आनी वयल्यान ते कला अकॅडमीचे एक पयलें तेजेर आयलांच. सो हें दुसरे आंगार येतलें काय म्हणून तो भिवून पडिल्लो. सो वॉट ही स्पोकन दॅट येस्टरडे वॉज कम्प्लिटली एन इमोशनल आउटबस्ट. म्हणून ताणें तितून पॉलिटिकल एक टच दिलो ताका सेईंग दॅट आपणाक टार्गेट करतले म्हणून. तेजे भितर खुबशे उगड जालें की मिनिस्टर्स विदीन द कॅबिनेट वर टार्गेटींग हिम एंड वीच वॉज everybody knows that it's the division is very much evident, at least for journalists it is very clear. But yes, he came out trumps. He has organized it to the best possible way. So तितून भितर कितें इमोशनल जालें देखून it has to be considered. हय किशोर ही जी वेदना बिफोर आय गो टू सुयश ही वेदनादायी जी हें आशिल्लें सामकें उत्फरकें आशिल्लें. हय प्रमोद म्हाका दिसता गोविंद गावडे ही वेदना घेवनूच राजकारणान रावचें पडटलें हेच्या फुडें. म्हणजे जसो अश्वत्थामा जखम घेवन जसो अजुनूय आसा म्हणटात पळय गोविंद गावडे हांव वळखता. गोविंद गावडे सारको एक मनीस जो सामान्य ST समाजांतल्यान आयला तो ह्या भाजपा परिवाराक कसोच पचपाचो ना. गोविंद गावडे एज अ MLA म्हणून BJPन आहा ओके. ज्या दिसा तो MLA म्हणून नासतलो ह्या परिवारान ताका जागो नासतलो. जे विरोधक ताचेर टिका करता पळय त्या विरोधकांक कोणी स्क्रिप्टी बरोवन दिल्ल्यो हें जर तूं म्हाका विचारशी जाल्यार ताका स्क्रिप्टी बरोवन दिवपी भाजपाचेच मनीस आसा. हे गोविंद गावडे बऱ्या तरेन वळखून आसा. फक्त सत्तेन कांय गजाली करच्यो पडटात ना जाल्यार तूं मूर्ख ठरताय. सो हुशार गजाल गोविंद गावडेन केल्या ती म्हटल्यार BJPन केला. तो MLA म्हणून निवडूनय आयलो आनी आयज तो सरकारान आसा. जो मेरेन सरकारान आसा तो पर्यंत गोविंद गावडे आसा.
जेन्ना सरकारान गोविंद गावडे नसतलो तेन्ना गोविंद गावडाक स्वताचे अस्तित्वाचेर फुडलो प्रवास करचो पडटलो. त्याच्या फाटल्यान परिवार आसचो ना. सुयश, गोविंद गावडे हो विक्टीम, कारण जनरली आमी सत्ताधाऱ्याक विक्टीम म्हणून पळयनात. तूं कसो पळयता तागे कालची भाशणां आयकून? खरें म्हणल्यार एक म्हळ्यार कला अकादमी तागेली बाबड्याची ओपन जाली एकदांची आनी नॅशनल गेम्स जाल्यो. सो ह्या दोनूय गजालींतल्यान घडये आग्र्याहून सुटक्याची भावना ताच्यातल्यान ती व्यक्त जाली आसतली, कारण तो ते रोल करून करून सामको हें जाला. सो म्हाका ती प्रत्यक्ष आग्र्याहून सुटका कशी दिसली. पूण आग्र्याहून सुटका जरी ती म्हणली, ताजे फाटल्यान ताणें एक गजाल सांगली की मुख्यमंत्री आपल्या फाटल्यान रावलो. मुख्यमंत्री रावलो ताज्या फाटल्यान फक्त पॉलिटिकलीच न्ही. हो जो इव्हेंट तुमी आतां नॅशनल गेम्स जर पळोवची, इट इज सक्सेसफूल एज एन इव्हेंट, पूण तुमी तें गेम म्हणून पळोवशात. खेळ, इन्फ्रास्ट्रक्चर, तातूंतल्यान कितलें इन्फ्रास्ट्रक्चर उबें जालें, कितले गोंयकार खेळाक वयर सरले, ताजो फुडें इकॉनॉमीक कसो आदार जातलो, स्पोर्ट्स कल्चर कशें वयर सरतलें, ह्यो गजाली पळोवपाक वचत जाल्यार इट्स अ बीग झिरो. पूण एज एन इव्हेंट इट इज सक्सेसफूल, कारण हो सरकार इव्हेंट करपाक मास्टर. सो इव्हेंट सरकारान बरे पैकी उबो केलो. खंय पॅन्डल घाले, खंय पेवर घाले, खंय चकचकीत केलें, बॅनर लायले आनी तें चित्र उबें केलें आनी तें करून घेतलें. पूण ताजे फाटल्यान स्पोर्ट्साचें जें मर्म आसा तें पळोवपाक वचत जाल्यार गोंयांत कांयच जावना. म्हणजे लुसोफोनिया गेम्सा नंतर जी स्थिती आशिल्ली इन्फ्रास्ट्रक्चराची तीच फुडें उरतली. आनी आतां आमी एनालिसीस करता सद्याक की 97 जी पदकां घेतलीं आमी गोंयकार. पळय आतां आमी डेली एक सिरीज करता, आमी सोदता गोंयकार पदकां मेळ्ळ्या तातूंत मूळ गोंयकार खंयचो. म्हजे रिपोर्टर आनी विजय गांवांनी भोंवतात सोदूंक. अशी परिस्थिती. म्हणजे त्या एट द एंड ऑफ द डे त्या 97 कितले गोंयकार बोटार मोजके मेळत. सो इतले लेवला मेरेन बरें मॅनेज केलां सरकारान. फाटल्या फाटी 5 पदकां आशिल्लीं, आतां 97 इतलो बरे पैकी तो मॅनेजमेंट आसा. हांव इतल्याचेर थांबता. जेन्ना खंय इम्बॅलन्स जाता, आमकां खबर आसा एक वटेच्यान 33 आसात अधिकृत रितीन, दुसरी वटेच्यान अधिकृत रितीन 7 आसात, पूण खरेंच कितले आसात हें खबर ना. तेन्ना एक ह्या इम्बॅलन्सांतल्यान अशें तयार जाता की सत्ते भितरूच एक विरोधी पक्ष तयार जाता आनी ते मागीर एकामेकाचेर कुरघोडी करपाचे प्रयत्न करत असतात. तो सद्या दिश्टी पडटा. हो जो खेळ आसा कबड्डीचो, राजकी कबड्डीचो, तो खंय पावता तेंय आमी तुमचे म्हऱ्या हाडत रावतले. आज इतल्याचेर थांबतात. किशोर, पांडुरंग, जॉयल, सुयश, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.